महाराष्ट्रात 9 केशींनी शामील आशिल्ल्या नावाडग्या चोराक म्हापशे पुलिशेन धरलो. मुथूट फायनान्साचो कर्मचारी आशिल्ल्याचे सांगून दुबावीत मनीष आंबेकरान एके बायलेक 1 लाखाची टोपी घातली. ह्या बायलेच्या कागाळी वयल्यान ताका अटक केली. ताची गुन्यांवकारी फाटभूंय पळयली जाल्यार महाराष्ट्रात वेगवेगळे कडेन ताचे आड 9 गुन्यांव नोंद आसात. म्हापशेच्या JMFC कोर्टान ह्या दुबावितांक 4 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. महाराष्ट्रात 9 केशींनी शामील आशिल्लो नावाडगो चोर मनीष आंबेकरा सयत ताच्या 5 जाणांच्या टोळयेक म्हापशे पुलिशेन अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 21 जानेराक म्हापशा मुथूट फायनान्स इमारती लागसर दुबावितान आपूण मुथूट फायनान्साचो कर्मचारी आशिल्ल्याचे सांगून उस्कय बार्देस हांगाच्या एका बायलेक 1 लाखाची टोपी घातली. ह्या बायलेन केल्ल्या कागाळी उपरांत ताका धरलो. गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नव्यानूच पदभार स्वीकारल्या दामोदर उर्फ दामू नायक हाणें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत केंद्र भाजप अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांची भेट घेतली. ह्या भेटीत पक्ष घटमूट करप तशेंच गोंय राज्याच्या उदरगती विशीं चर्चा केली. तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची भेट घेतली. ह्या भेटीत गोंय सरकारान हातात घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमांची म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक दिली. जमिनीच्या बेकायदेशीर व्यवहारात कवळे मठाचे शिवानंद सरस्वती स्वामी हेर दोगां आड फोंडे पुलिशेन फटवणुकीचो गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकाराक लागून मठाच्या अनुयायांं मदीं बोवाळ पडला. ह्या मठाचे अनुयायी गोंया सयत मुंबय आणि कर्नाटकांतूय आसा. जमिनीच्या बेकायदेशीर व्यवहारात कवळे मठाचे शिवानंद सरस्वती स्वामी आणि हेर दोगां आड फोंडे पुलिशेन फटवणुकीचो गुन्यांव नोंद जालेलो आसा. मठाची फोंडे तालुक्यांतली जमीन विकतना विद्यमान स्वामी शिवानंद सरस्वती हाणें सर्गेस्त सच्चिदानंद सरस्वती हांची सय वापरून व्यवहार केल्ल्याचो आरोप मठाच्या प्रतिश्ठीत अनुयायांनी केला. फटीच्या पॉवर ऑफ अटर्नीचो वापर करून मान्यताय घेनासतना उच्च न्यायालयान मंजूर केल्ल्या नेमांक फाटो दिवन व्यवहार केल्ल्याचे कागाळीत म्हटलां. लाडली लक्ष्मी येवजणेचो आतां मेरेन 84,811 चलयांनी लाव घेतलो. ह्या येवजणेचो सगळ्यांत चड लाव साश्टीच्या चलयांनी घेतला. त्या उपरांत बार्देस आनी फोंडे तालुक्याचो नंबर लागता. जाल्यार सगळ्यांत कमी लाव सांगेच्या चलयांनी घेतलो. 2012 वर्सा लाडली लक्ष्मी येवजण सुरू केल्ली. 2012 ते 2024 मेरेन 84,811 चलयांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतला. लग्न जाल्ल्या चलयांचे 4,311 अर्ज मंजुरी खातीर प्रलंबीत आसात. तशेंच 16,662 चलयांचे अर्जूय प्रलंबीत आसात. जाल्यार 2024 ते 25 हातूंत 1,893 अर्ज खात्या कडेन आयल्यात. सरकाराच्या आर्थीक तरतुदी प्रमाण वर्साक 400 ते 500 चलयांक ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटा. म्हादय संदर्भातली सर्वोच्च न्यायालयात बेरेस्तारा सुनावणी आशिल्ली. ह्या सुनावणे खातीर गोंयचे उदका स्त्रोत खात्याचे वरिश्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक दिल्ली गेल्ले. मात म्हादय संदर्भातली याचिका सुनावणेक येवंक नाशिल्ल्यान ती फुडल्या सप्तकात म्हटल्यार 30 जानेवारीक जातली अशी म्हायती मुखार आयला. म्हादय संदर्भातली सर्वोच्च न्यायालयात बेरेस्तारा सुनावणी आशिल्ली आनी ह्या सुनावणे खातीर गोंयचे उदका स्त्रोत खात्याचे वरिश्ठ अधिकाऱ्याचे पथक दिल्ली गेल्ले. मात म्हादय संदर्भातली याचिका सुनावणेक येवंक नाशिल्ल्यान ती फुडल्या सप्तकात म्हटल्यार 30 जानेराक जातली अशी म्हायती मेळटा.
आमदार क्रूज सिल्वान येवपी विधानसभा अधिवेशना खातीर RP 2021 रद्द करपाचो खासगी प्रस्ताव सादर केला. गोंया खातीर प्रादेशीक आराखडो तयार करपा खातीर काम सुरू करपाची मागणी क्रूज सिल्वान केला. तशेंच गांव पातळीचेर आंतरधर्मीय सरसमानताय मंच स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडला आनी गोंया खातीर व्यापक जाती जनगणना करची अशी मागणी क्रूज सिल्वान केला. क्रूज सिल्वान येवपी विधानसभा अधिवेशना खातीर RP 2021 रद्द करपाचो खासगी प्रस्ताव सादर केला आनी गोंया खातीर नवो प्रादेशीक आराखडो तयार करपा खातीर काम सुरू करपाची मागणी केला. तशेंच गांव पातळीचेर आंतरधर्मीय समरसताय मंच स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडला. जनावरांच्या वापरा खातीर निमे सुलीड वखदांचे उत्पादन विक्री वा वितरण करपाक अन्न आनी वखदां प्रशासनान बंदी घातल्या. निमे सुलीड वखदांचो वापर जनावरांक धोक्याचो थारूंक शकता आनी ह्या वखदांक सुरक्षीत पर्याय आनीक उपलब्ध आसा. राज्यांतले सगळे वखदां विक्रेते उत्पादक आनी जनावरांच्या दवाखान्यांनी हाची नोंद घेवन वखदांची विक्री आनी वापर बंद करचो अशें अन्न आनी वखदां प्रशासनान कळीत केला. रायबंदरा वाठारांत रो फेरी सेवा सुरू जावपाची आशिल्ल्यान स्मार्ट सिटी खाला नव्या धक्क्याची रुंदाय वाडयतले. देखून रायबंदरा फेरी धक्को येरादारी खातीर बंद जातलो आनी पोन्न्या धक्क्या वयल्यान येरादारी सुरू जातली अशी माहिती मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें दिली. ह्या कामाक लागून कांय दिसां खातीर जावपी गैरसोय लोकांक सोंसची पडटली अशें तांचें म्हणणें आसा. बुधवारा आमदारान रायबंदरा वाठारांत फेरी धक्क्याच्या कामा संदर्भात ही पळोवणी केली आनी त्या उपरांत आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयतालो. रायबंदरा वाठारांत रो फेरी सुविधा जी आसा ती सुरू जावपाची आशिल्ल्यान स्मार्ट सिटी खाला नव्या धक्क्याची रुंदाय वाडयतले आनी देखून रायबंदर फेरी धक्को येरादारी खातीर बंद जातलो आनी पोन्न्या धक्क्या वयल्यान येरादारी सुरू जातली अशी माहिती मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें दिलेली आसा. CLPच्या बसकेक म्हादयचो प्रश्न, जमीन हडप प्रकरणां, बेरोजगारी आनी कोळशाच्या विशयाचेर चर्चा जाली. हे सगळे विशय येता ते विधानसभा अधिवेशना वेळार मांडटले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगले. भ्रष्ट भाजपा सरकारा विरोधात लढो दितले जाल्यार सगळ्या विरोधकांनी एकठांय येवपाक जाय. ह्या विशीं बेगोबेग विरोधी आमदारांची बसका घेतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचें म्हणणें. तशेंच 26 जानेराक सगळ्या मतदारसंघात भ्रष्टाचारी भाजपा सरकारा विरोधात कार्यावळ घडोवन हाडटले अशी माहिती आलेमाव हाणें दिली. भाऊसाहेब बांदोडकरांची तुळा हेर कोणाकडेन करप सामकें चुकीचें. भाटकारशायेन आपल्यो जमिनी विकल्यो, कमी जातीच्यो जमिनी अतिक्रमण जावन गेल्यो. आतां ह्यो गजाली अस्मितायेच्यो न्हय तर ह्या गजालींक कोणाक म्हणून जबाबदार धरप. आतां भारत देश एक आसा. भारतांतले जायते लोक गोंया येवन रावता तेन्ना आतां अस्मितायेची खपला काडून कितें फायदो अशें सुदीन ढवळीकर म्हणटा. तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकराची तुळा आनी अस्मिताय हो वादूच चुकीचो आशिल्ल्याचें सुदीन ढवळीकराचें म्हणणें. बाणावलेचो आमदार वेंजीन भाऊसाहेब बांदोडकर आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत एक समान आशिल्ल्याचें स्टेटमेंट केल्ले ह्या फाटभुंयेर सुदीन ढवळीकर उलयतालो.
दुसऱ्या फावट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जाल्या उपरांत डोनाल्ड ट्रम्प हाणें बुधवारा पयली मुलाखत दिली. फॉक्स ह्या न्यूजाक दिल्ल्या मुलाखतींत ट्रम्प उलयताले. डोनाल्ड ट्रम्प हाणें बायडन सरकाराचेर अनेक टिका केली. ते म्हणपाक लागले की आपूण राष्ट्राध्यक्ष आसतना आपल्या लोकांक आपणें माफ करूंक ना. ट्रम्प म्हणपाक लागले, जेन्ना आपूण पयल्यांदा राष्ट्राध्यक्ष जाल्लो तेन्ना म्हाज्या कार्यकाळाच्या निमण्या दिसांत म्हाका अशेंय विचारपाक आयिल्ले की म्हाका स्वता आनी म्हाज्या लोकांक माफ करपाचें आसा का. मागीर ट्रम्प म्हणपाक लागले, तेन्ना आपणें म्हटलें की आपूण कोणाक माफ करचो ना. आपणें कांय चुकीचें करूंक ना अशें ट्रम्पान उलयलें. आपल्या लोकांनी खंय अनेक संकटां सोशिल्लीं आसा, ते देशभक्त आसात अशें लेगीत ट्रम्पान आपल्या पयल्या मुलाखतींत उलोवप केलें. नव्यान वेंचून आयिल्ले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांच्या पक्षाक अमेरिकन संसदेत आतां परतून एकदा विजय मेळ्ळो. अमेरिकन संसद काँग्रेसीन एक विधेयक आतां मंजूर केलेलें आसा. ह्या अंतर्गत परवानगी शिवाय देशांत प्रवेश करपी आनी गुन्यांवांचो आरोप आशिल्ल्या स्थलांतरितांक ताब्यांत घेवप आनी निर्वासीत करप आवश्यक आसतलें. गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या तशेंच इल्लिगल अमेरिकेक लावपी स्थलांतरितांक आतां परत अमेरिकेत रावपाक मेळचें ना. तांकां हाकलून दिवपाचो हो निर्णय आतां ह्या नव्या सरकारान घेतिल्लो आसा. ट्रम्पाचे सरकार वेंचून आयल्या उपरांत पयल्याच दिसा 308 अवैध स्थलांतरितांक अटक जाली. तांचेर खून, बलात्कार, अपहरणाचे आरोप अशे न्यूयॉर्कांतल्यान 4 बांगलादेशी रहिवाशांकूय पकडले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्यांनी पदभार स्विकारल्या उपरांत पयल्याच दिसा ही तांच्यांनी घोशणा केल्ली की बेकायदेशीर स्थलांतरितांक ते आतां रावपाक थारो दिवचे ना. ताका लागून ट्रम्प सरकाराच्या पयल्याच दिसा 308 अवैध बेकायदेशीर स्थलांतरितांक अटक केली. त्याच बरोबर खून, बलात्कार अशे अनेक आरोप आशिल्ल्यांकूय अटक केलेली आसा आनी हे अशे कठोर निर्णय आतां ट्रम्प सरकारान घेतिल्ले आसा. ताका लागून अवैध अमेरिकेत रावप खूब कठीण जातलें. टिकटॉक बॅनाचेर सध्या अमेरिकेत बरीच चर्चा आशिल्ली. टिकटॉक ॲपाशी संदर्भात सुरक्षेच्या प्रश्नांक नाकार दीत ट्रम्पान म्हटलें की तुमी खुबशे चीनांतले प्रॉडक्ट जे आसात ते अमेरिकेत वापरतात, तेन्ना आमच्या कडेन चीनान तयार केल्ल्यो अनेक वस्तू आसात. विरोधक हाचो उल्लेख कित्याक करिनात, फकत टिकटॉकाचेरूच बॅन हाडप कित्याक अशें म्हणीत ट्रम्पान टिकटॉक बॅना विशयी आपले उलोवप केले. अनेक तरणाटे अमेरिकेत टिकटॉकाचो वापर करतात. तांच्या फायद्या खातीर टिकटॉक ॲप ते वापरतात. ताका लागून टिकटॉकाची जी चर्चा अमेरिकेत जायत आशिल्ली ताचेर नव्यान वेंचून आयिल्ले डोनाल्ड ट्रम्पान हाचेर उजवाड घातलो. अमेरिकेत सध्या हिमवादळाक लागून 10 जाणांचो मृत्यू जालेलो आसा. प्रचंड थंडी अमेरिकेच्या कांय वाठारांत पडिल्ली आसा आनी ताका लागून 10 जाणांक मरण आयलें. त्याच बरोबर 2100 विमानां रद्द केलेली आसा. अनेक राज्यांत गारपीट आनी बर्फवृश्टीचो इशारो अमेरिकेत दिल्लेलो आसा. अमेरिकेंतल्या अनेक दक्षिणेकडल्या राज्यांनी प्रचंड हिमवृश्टीत जावपाक लागल्या. झेल पडपाच्यो घडणुको अमेरिकेत वाडिल्ल्यान थंय सध्या 10 जाणांक मरण आयिल्लें आसा. त्याच बरोबर 200 विमानां लेगीत रद्द केलेली आसात.
गोंयांत सध्या 2 दीस जाले थंडेत वाड जालेली आसा, मात्र दिल्ली NCR हांगासर रातच्या वेळार एक हलको पावस पडपाची सूचना हवामान खात्यान दिलेली आसा. UP, राजस्थान सयत 5 राज्यांनी पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान वर्तयला. काश्मीरात बर्फवृष्टी खातीर रस्ते बंद केलेले आसा. बुधवारा राती उसरा दिल्ली NCRात हलको पावस पडलो, ताका लागून थंय थंडेचें वातावरण आनीक वाडलां. गोंयांत सुद्दां 2 दीस जाले थंडेचें वातावरण मातशें चड अणभवपाक मेळ्ळा. दिल्ली NCRात रातचो हलको पावस पडलो. त्याच बरोबर UP, राजस्थान सयत 5 राज्यांनी पावसाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. आता US सरकारान बेकायदेशीर स्थलांतरितांचेर कठोर निर्णय घेतल्या उपरांत अमेरिकेच्या दौऱ्याचेर आशिल्ले परराष्ट्र मंत्री S. जयशंकर हाणें बुधवारा अशें सांगलें की अमेरिकेत बेकायदेशीरपणांत रावपी भारतीय नागरिकांच्या वापसी खातीर आमी आतां तयार आसात. परराष्ट्र मंत्र्यांनी ह्या मुद्द्याचेर भारताची भुमिका स्थिर आनी तत्वनिश्ठ आशिल्ल्याचें वर्णन केलें. S. जयशंकर हांच्यांनी ह्या बाबत अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो हांच्याशी चर्चा केली. जयशंकर हांच्यांनी वॉशिंग्टन हांगासर पत्रकार परिशदेंत ही सगळी म्हायती दिलेली आसा. परिशदे दरम्यान जयशंकरान सांगलें की आमचो विश्वास आसा की आमचे नागरीक हांगासर बेकायदेशीरपणान रावना आनी ते आमचे नागरीक आसात जाल्यार ते निश्चित आमी तांकां वापसी खातीर तांकां तयार आसा. अमेरिकेत बेकायदेशीरपणान रावपी 18,000 भारतीय तांच्या देशात परतपाचे आसा. अमेरिकन वेबसायट ब्लूमबर्गाच्या रिपोर्टानुसार तांच्या कडेन अमेरिकेन नागरिकत्व ना आनी थंयचें नागरिकत्व मेळोवपा खातीर योग्य कागदपत्रां तांच्या कडेन नाशिल्ल्यो. अमेरिकेंतल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितां कडेन वेव्हार करपी सरकारी संस्थेन फाटल्या म्हयन्यांत बेकायदेशीरपणान अमेरिकेत रावपी सुमार 15 लाख लोकांची यादी तयार केल्ली. ह्या यादीत 18,000 भारतीयांचो समावेश आसा. US सरकाराच्या आंकडेवारीनुसार 2023त 3,86,000 लोकांचो H-1B विजा मंजूर केल्लो. त्या पैकी सुमार 3/4 भारतीय नागरीक आसात. अमेरिकेच्या दौऱ्याचेर आणि परिशदे दरम्यान S. जयशंकर हांच्यांनी म्हटले की तांच्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार माईक वॉल्ट्स हांच्या कडेन बांगलादेशाच्या मुद्द्याचेर मातशी चर्चा केली. पत्रकारांनी S. जयशंकर हांकां बांगलादेशांतल्या अल्पसंख्यांकांच्या परिस्थिती संदर्भात चर्चेबाबत विचारिल्ले. आता ही खबर आसा महाकुंभातली. संतोष पुरीजी महाराज तांच्या छावणीत धुनी कडेन बशिल्ले. अचानक एक जोडपे आयले आनी तांच्यांनी आपल्या 3 म्हयन्याच्या भुरग्याक तांच्या कडेन सोडून गेले. मागीर तो धुनीक तांच्यांनी हो भुरगो अर्पण केलो. संतोष पुरी महाराजान ह्या 3 म्हयन्याच्या भुरग्याक आपल्या कडेन घेतले आनी ताच्या कपरार तिकली लावन पालकांक प्रसाद दिलो आनी तांकां धाडलो. ह्या महाराजांनी ह्या 3 म्हयन्याच्या भुरग्याचें नांव श्रवणपुरी आतां दवरलां. आतां श्रवणपुरी 3 वर्सांचो जाल्लो आसा. आपल्या पयल्या महाकुंभात सहभागी जावपा खातीर तो आपले गुरू भाई अष्टकौशल महंत संतपुरी महाराज हांच्या बरोबर ह्या महाकुंभ परिसरात आतां रावपाक लागिल्लो आसा आनी तेची भेट घेवपाक लाखो भक्तगण तांच्या ह्या टेंटा कडेन तंबू कडेन गर्दी करपाक लागले.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या वेंचणुकेत महाविकास आघाडीक आयिल्ल्या अपयशा उपरांत महाविकास आघाडीत आता बिघाडीची शक्यता वर्तवपाक लागल्या. अशें आसतनाच आता काँग्रेस आनी शिवसेना ठाकरे गटाक एक धक्को बसपाचे आशिल्ल्याची चर्चा राजकीय पातळीचेर रंगपाक लागल्या. हाचें कारण म्हणजे शिवसेना शिंदे गटाचे नेते तथा उद्योग मंत्री उदय सामंत हांच्यांनी एक व्हड असो दावो केलेलो आसा की शिवसेना ठाकरे गटाचे 4 आमदार, 3 खासदार, 10 माजी आमदार आणि काँग्रेसीचे 5 आमदार बेगिनांतल्या बेगीन शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश करपाचे आसा असो व्हडलो दावो उदय सामंत हांच्यांनी केलेलो आसा. तशेंच प्रसार माध्यमांशी उलयतना तांच्यांनी आनीक एक पयलो टप्पो आता फाल्यां पार पडपाचो आसा अशेंय तांच्यांनी ह्या वेळार सांगलें. म्हापशा थिय वाठारांत बेकायदेशीर पद्दतीन सुरू आशिल्लो उदकाचो पॅकेजिंग युनिट अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सील केलो. बोडगेश्वराच्या जात्रेक तपासणी केल्ली तेन्ना अधिकाऱ्यांक योग्य परवानो नाशिल्ल्यो ह्यो उदकाच्यो बाटल्यो सापडिल्ल्यो. सगळ्या स्टॉल धन्यांक ह्यो उदकाच्यो बाटल्यो थियेच्या युनिटांतल्यान पुरवण केल्ल्यो खंय. देखून मंगळारा राती अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाय करून उदकाचो पॅकेजिंग युनिट सील केलो. म्हापशा थिय वाठारांत बेकायदेशीर पद्दतीन सुरू आशिल्लो उदकाचो पॅकेजिंग युनिट अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सील केलो. बोडगेश्वराच्या जात्रेक तपासणी केल्ली तेन्ना अधिकाऱ्यांक योग्य परवानो नाशिल्ल्यो ह्यो उदकाच्यो बाटल्यो सापडल्यो आनी तांचो अदमास खरो थरलो आनी तांकां ही म्हायती मेळ्ळी तेन्ना तांच्यांनी उदकाच्यो बाटल्यो थियेच्या युनिटांतल्यान पुरवण केल्ल्यो त्यो सोदून काडल्यो. देखून मंगळारा राती अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय करून उदकाचो पॅकेजिंग युनिट सील केलो. हायकोर्टान केबल ऑपरेटरांक व्हड धक्को दिलेलो आसा. तांच्यांनी दाखल केल्ली स्थगिती याचिका उच्च न्यायालयान न्हयकारला. देखून आता केबल्स कापपाची वाट मेकळी जाल्या. ह्या ओव्हरहेड केबल्सांक लागून शाराची सोबीतकाय इबाडटा आनी न्यायालय अशा अनधिकृत गजालींक तेंको दिना. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण फुडलो निर्णय मुखेल अभियंतो घेतलो अशें कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये हाणें सांगिल्लें आसा. हायकोर्टान केबल ऑपरेटरांक आता व्हड धक्को दिलेलो आसा. तांच्यांनी दाखल केल्ली ही स्थगिती याचिका उच्च न्यायालयान न्हयकारला. देखून आता केबल्स कापपाची वाट मेकळी जालेली आसा. ह्या ओव्हरहेड केबल्सांक लागून शाराची सोबीतकाय इबाडटा आनी न्यायालय अशा अनधिकृत गजालींक तेंको दिना. हायकोर्टान केबल ऑपरेटरांक व्हड धक्को दिलेलो आसा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण फुडलो निर्णय मुखेल अभियंतो घेतलो अशें कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेंचें म्हणणें. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची सर्वसाधारण बसकेत गोंयांत जावपी 3ऱ्या जिल्ल्याचे मुख्यालय जे आसा ते केप्यांत जावचे असो थाराव जो आसा तो रिवोणा जिल्लो पंचायत सदस्य सुदेश केपेकरान मांडलो. तशेंच निरंकाल वाठारांत विद्यार्थ्यांच्या बसीचो प्रश्न जो आसा तो सुटावो जावचो आनी गांवांत सुरळीत बस सेवा चालू जावची अशी मागणी बोरी जिल्लो पंचायत सदस्यांनी केली. गोंयांत जावपी 3रो जिल्ल्याचे जे मुख्यालय आसा ते केप्यां जावचे अशी मागणी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या ह्या सर्वसाधारण बसकेत जालेली आसा. ही मागणी जी आसा हो थाराव जो आसा तो रिवोणा जिल्लो पंचायत सदस्य सुरेश केपेकरान मांडला. जाल्यार विद्यार्थ्यांच्या बसीचो प्रश्न सुटाव जावचो म्हणून निरंकाल गांवांत सुरळीत बस सेवा चालू करची अशी मागणी बोरी जिल्लो पंचायत सदस्यांनी केली. सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर 7वो वेतन आयोग चालू करून लेगीत आता कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांक 34 म्हयन्याची थकबाकी सरकारान फारीक करूंक नाशिल्ल्यान आयटकान कदंबाच्या मुखेल कार्यालया मुखार निदर्शनां केलेली आसा. सगळ्यो मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार विधानसभा अधिवेशना पयलीं मुख्यमंत्र्याच्या आल्तीन ना जाल्यार साखळेच्या बंगल्याच्या मुखार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी कदंबा कर्मचारी संघटनेन दिली.